वरात खातले आणि घातला आमकां. मोपा हो पेडण्यातलो ल्हानसो गांव. ह्या गांवचे नाव पुराय जगाच्या नकाशाचेर इतल्या फामाद जातले हे घडयेक कोणेच चिंतून नासले. सदांच उदरगतीच्या नजरेन फाटी उरिल्ल्या पेडण्यान मोपा एअरपोर्ट आयलो. आता मोपा एअरपोर्ट आयलो म्हळ्यार उदरगत जातलीच. उदरगत जाली ना कोण म्हणटा, पूण उदरगतीच्या नांवान पेडणेकार मात दिसान दीस गायब जावपाक लागल्यात. तोकते वादळ येयले आणि उदरगतीची सगळी दारां उक्ती जाली. उदरगत लोकांच्या दारा मेरेन पावली. आता ह्या आनी आमी कितें सांगता, रावात आयकात. मोपा वाठारांतले सगळे उदक लागसारच्या गांवांनी सारखे पातळून वताले. मात एअरपोर्टाक लागून सगळीच गणितां बदलली. पावस पडपाचो तसोच पडलो आणि उदक तुंबले. शेवटाक ते उदक तेन्ना उगवे गांवांत सोडले. इतले उदक एकाच वाटेन सोडल्या उपरांत दोंगराचेर मोठो चर पडलो. दोंगरावेली माती लोकांच्या घरांनी पावली. शेतां भाटां तर नाच जाली. लाखांनी लुकसाण जालें. उपरांत 2022 विधानसभेची वेंचणूक आशिल्ली. प्रचार नेटान चलतालो. लोकांची सगळ्यांक याद येताली. आणि तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उगव्या गांवांत पावलो. ताणें थंय वचून पळोवणी केली आणि शेत जमीन आसा तशी करून दिवपाचे कंपनीक निर्देश दिले. मुख्यमंत्री गेलो आणि वेंचणूक जाली. बीजेपीचो प्रवीण आर्लेकर वेंचूनय आयलो. मात लोकांचें कितें? ह्या प्रस्नाची जाप आजूय तीच. लोकांक लुकसाण भरपाय फावा आशिल्ली मेळूंक ना आणि जमीन तर आसा तशी करप शक्यूच ना. 11 डिसेंबर 2022 मोपा विमानतळाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तावण केले. आता मोपा फुल फ्लॅज ऑपरेशनल जाला. दर वर्सा पावसात तसोच पावस पडटा आणि उदक तशेंच तुंबता. पूण आता कंपनी हुशार जाला. दर वर्सा एका गांवान उदक सोडप अशी सध्या मोडस ऑपरेंडी चल्ला. अनुटन कासारवर्णे ह्या गांवचो. मोठ्या प्रमाणात उदक कॅनलांनी हाडून ह्या गांवच्या माथ्यार दोंगरार सोडला. तेच व्हावून सकयल येता आणि वांगडा दोंगर पोखरून माती घेऊन येता. माती शेतांनी भरला आणि पुराय शेतां नाच जावन पडल्या. गावाचे गावपण म्हळ्यार गावची शेतां, गावची भाटां, जे गावातल्या जाणटेल्यांनी पयलीं राखून दवरिल्ली तीच भाटां. पूण आता गोंयांत अशी परिस्थिती जाला की उदरगत इतली वाडला की हीच उदरगत आता गावाच्या शेतां भाटांच्या आड येवपाक लागल्या. आता आमी अशें कित्याक सांगता जाल्यार तेचें कारण म्हळ्यार आता कासारवर्णे गांवांत जेन्ना आमी पळयता तेन्ना रस्त्याच्या दोनूय कुशीक जे माती येवन भरला ती माती जर पळयत जाल्यार खरेंच अशें दिसपाक लागला की ही उदरगत खरीच आंगलड येवपाक लागला काय कितें. आमी प्रुडंटाची टीम हांगा पाविल्ली आसा. आता ही माती येयला ती खंयच्यान येयला, नेमकी माती कशी येयली ताचो शोध लायत आमी वयतले आनी तुमच्या मुखार हाडटले की माती नेमकी येयली खंयच्यान, कशी येयली आनी कित्याक लागून येयली. काटे कुटे पायापोनात तुडयत प्रुडंटाची टीम कशी कशी एकदा वाट काढीत डोंगराच्या माथ्यार पावली. रानात घोग्यांनी पडपी पावस, वाडिल्ली झाडां आणि गायब जाल्ले वाटे आमी सोदताले. एक म्हण आसा, सोदल्यार देवूय सापडटा. आमच्या बाबतीत तेच आशिल्ले. आमी व्हाळेंतल्यान वाटो काडीत गेले आणि आमकां कितें पळोवपाक मेळ्ळे ते तुमीय पळयात. जेन्ना कासारवंड्यान माती भरिल्ली आमच्या नदरेक आयली तेन्ना आमी शोध घेत कासारवंड्याच्या रानांतल्यान
जेन्ना एक 1.5-2 किलोमिटर आमी चलोन येयले तेन्ना आमकां अशें एक जाग्यार आमी पावला. तो जागो म्हटल्यार मोपा एअरपोर्टाची जी गेट आसा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची, त्या गेटी कडेन आमी पावले. आनी त्या गेटी कडेन तुमी आतां फाटल्यान पळोवंक शकता हे जे पायप आसा, हे पायपांतल्यान जे मोपा एअरपोर्टाचेर मॅक्झिमम उदक जे येता, पावस पडटा आनी तें उदक जे आसा ते ऑलमोस्ट ATC टावरा कडल्यान आमकां जी म्हायती मेळटा ती ATC टावरा कडल्यान ऑलमोस्ट जी सगळ्यांत चड व्हडली एरिया आसा ती एरिया आसा. आनी त्या एरियेंतल्यान 2 कॅनल आसात आनी ते 2 कॅनल जे आसात उदकाचे ते हाडून ह्या पायपाक जॉयन केल्ले आसात. आनी ह्या पायपांतल्यान ते सगळे मोपा एअरपोर्टा वयले उदक हांगा सकयल जे सोडटात ते अशें काजीनी वयता. आनी जेन्ना हे उदक हांगाल्यान इतल्या स्पिडीन काजीनी वयता आनी चड मोठ्या प्रमाणात हे उदक काजीनी गेल्या कारणाक लागून सकयल जर आमी पळयत जाल्यार व्हडलो चर पडलेलो आसा. आनी सकयल तो चर पडोन थंयच्यान जे माती आसा ती सगळी माती सकयल गांवांत गेला, ती आमी आतां पळयतले. आतां जेन्ना आमी तुमकां दाखयलें की मोपा एअरपोर्टाच्या गेटीच्या ते पायप खंयच्यान येता, ते आतां पायप जंयच्यान फुडें सरला आनी ते उदक जंयच्यान सोडला थंयच्यान जेन्ना आमी आतां फुडें पळयता तेन्ना हे उदक अशें व्हांवता. आनी हे तुमी हांगाल्यान सकयल पळोवंक शकता की हांगाल्यान हे उदक ह्या सायडींतल्यान अशें सकयल वयता. आतां जेन्ना आमी भायर सरला त्या पायपा कडल्यान 100 मिटराच्या इतल्याच अंतराचेर हो येदो व्हडलो चर आमच्या नजरेक पडला. आतां हांगाल्यान हो चर जो पडपाक स्टार्ट जाला, हांगाल्यान ही लँडस्लायडींग, हांगाल्यान ही माती व्हांवपाक स्टार्ट जाला आनी हो चर आमकां दिसता तो व्हडलो दिसता आनी सकयल मेरेन दिसता. सो आतां नेमको हो कितलो चर जे आसा तो सकयल मेरेन आमी पळयत ह्याच चरांतल्यान वयतले सकयल. आमी जेन्ना सोद घेत येयल्ले तेन्ना आमच्या बरोबर एक हांगासरले थळावे उदय महाले आमच्या बरोबर आसा. सो ते ह्या रानान दर वर्सा येवपी तांच्यो काजी आसात आनी ते काजीनी येवपी मनीस. सो नेमकी दर वर्साची परिस्थिती आनी ह्या वर्सा नेमके अंदू किरी वेगळी परिस्थिती आसा, काजीनी कशा पद्दतीन हो चर पडला ते आमी तेंच्या कडल्यान जाणा जावन घेवया. आतां तूं जेन्ना आमच्या बरोबर येयलो तेन्ना पळयलें की एअरपोर्टाचे जे गेट आहा थंयच्यान जे उदक सोडला थंयच्यान हो व्हडलो चर पडला आनी सकयल इतलो व्हडलो आसा की थंय तुका मनीस वचपाकूय शक्य ना अशी येदी व्हडली हे आमकां दिश्टी पडटा. सो कितें तूं सांगतलो? सायटीक अशें जाल्लें आहा की तेंच्यांनी उदक आपल्याक जाय जाय ते वटेन डायवर्ट केल्लें आहा. आयज आमच्या लोकांचे काजी कबार जाल्ले आहा. हांगा मेळटा तशें चर उदक कशें आहा, जेन्ना स्पिडीर येता तेन्ना मेळटा थंयच्यान वाट घेता आनी सकयल सुटले ते देंवते. त्या प्रमाणे हे अशेंच उदक सोडलेलें आहा आनी हे उदक अख्खें आमच्या कासारवण्याच्या शेतांत ही माती पावलेली आहा. आनी हे पळयल्लें आहा तुमी की तेचे जे स्टार्टींग पॉयंट तुमकां दाखयला आनी एंडींग पॉयंटूय पयलीं तुमी घेतलेले तेजेर तुमी पळयल्ले आसात की ही माती कशी जावन थंय स्टोर जाल्ली आहा. आनी म्हाका इतलेंच हांव सांगूंक करता की ज्या मोपा एअरपोर्टाचे जे उदक सोडपाचे प्रोविजन कशें आशिल्ले की लोकांक हेचो त्रास जावंक जायना हेचेर तेंच्यांनी म्हाका दिसता मातूय अभ्यास केल्लो ना. हेंच्यांनी फक्त आपलेच पळयले रनवे कसो करप, तेचेर हॉटेलां कशीं बांदप, थंयच्यान आनी कितें कितें जे तेंचे प्रोविजन कितें आहा तें करप. आनी आमच्या लोकांचो तेंच्यांनी विचार केल्लो ना. फक्त लोकांचे जमनी घेतले आनी बाकीच्या जमनींची आमची नाशाडी कशी जाता ही तांकां कळयलीच ना. हांव सरकाराक इतलेंच सांगूंक करता, पळय मोपा एअरपोर्टाक तुमी जमीन इतली दिल्यात, करोडांनी जमीन दिल्ली आहा ती जमीन दिल्यात ती तेका खंय तरी एक बंधन घालून दवरात. आयज त्या एअरपोर्टाक लागून आमच्या लोकलांक खंयच त्रास जावंक जायना म्हणून आमी बेगोबेग तुमकां सांगत आसता की बाबा हेचो आमकां त्रास जायता. मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां कळयलें. आमी कांय अशें मेमोरंड सुद्दां दिल्ले आहात. जाय जाल्यार तुमी डेप्युटी कलेक्टर आमच्या पेडण्या थंय सुद्दां चॅक करात. खुबशे अशे मेमोरंडां दिल्ले आहा. आमच्या शेतांनी माती गेल्ली आहा, आमच्या काजींतल्यान माती गेल्ली आहा, आमचे ती तेंची घाण आहा ती आमची सकयल येवपाक जायना हें आमी सांगत आहा. आतां जी हॉटेलां हांगा बांदलेलीं आहात बांदतात ती हॉटेलाचें उदक खंय सोडटले, ते हॉटेलाची घाण खंय सोडटले. आयज अजूनय टायम गेल्लो ना
हांव गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या मागता की हे जे कितें तेंचे चल्लेले आहा मनमानी चल्लेले आहा करपा ते तेंचे खंय तरी स्टॉप करपाचे आनी आमच्या लोकलांक हेचो त्रास जावपाक जायना हेची काळजी घेवप अत्यंत गरजेचें आहा. आता जर आमी पळयत जाल्यार हांगा जेन्ना आमी ह्या वाटेरूच आसा तेन्ना एक नाज म्हटल्यार 1.5 ते 2 मिटर हांगा चर पडला जो उदकाच्या हेतून. सो आता ही जेन्ना अशी पद्दतीन जेन्ना उदकाचो लोड जेन्ना सकयल वयतलो तेन्ना तुमकां कितें दिसता की सकयल केदो व्हडलो चर आसूं शकता, कितें परिस्थिती आसूं शकता? हेच तर नेमकें हे जाल्लें आहा कित्याक उदकाची वाटच न्हय. जी पयलींची वाट आहा ती तेंच्यांनी खंय हेच करूंक ना आनी ते डायवर्ट केले कशें आपल्याक कितें सोंपे हेचेर पद्दतीन जे उदक सोडूंक मेळटा ते पळयल्लें आहा. ते उदक खंय वयतले खंय पावतले कोणाक तेचो त्रास जातलो हे तेंचेर पळयल्लें ना आनी ते जे उदक स्पिडीर वयता आनी हे उदक जे वयता तेच आमच्या शेतांत वयता आनी हे उदक आयज ना फाल्यां आमकां आनी हेचो त्रास आहा. की त्रास आहा म्हणजे कितें आहा आतां ते हॉटेलां हांगा हॉटेलाचें प्रोविजन करता तेच तुमकां सांगता ते हॉटेलाचें उदक येवचें न्हय हॉटेलाचें येवचें न्हय आनी हे उदक आसा हे तेंच्यांनी पयलींच्या वाटेर खंय आहा ते डायवर्ट करपाचें हे उदक तेंच्यांनी बेगोबेग बंद करपाचें तरच आमी ती शेतां करूं शकता किंवा ते आमच्या काजीन वचूं शकता. आतां हे येदे व्हडले चोर जाल्ले आहात फाल्यां सकाळीं ती झाडां उमटान पडटलीं आनी ह्या चरांतल्यान आमी आमची काजी बिजी कश्यो करतले हे सरकारान मातशें लक्ष दिवपाचें. शेतां करात का आमचे जमनी सांबाळात म्हणटा मागीर कशें सांबाळप आमी हे जे एअरपोर्टा वयल्यान आमकां हेचो त्रास जावपाचो न्हू. आमी जेन्ना पळयत तेन्ना 2 वर्सां फाटीं उगव्याच्या गांवान अशीच परिस्थिती जाल्ली, व्हडलें लँडस्लायडींग जाल्लें आनी सोडलेलें आमी त्या स्पॉटार पावलेले. सो त्याच पद्दतीचो आतां परतून हे जावपाक लागला काय कितें दिसता तुमकां? हय सेम तशेंच जातलें की उगवें जे जाल्लें ते तेंच्यांनी अकस्मात ते उदक सोडलें आनी तेजेर येदे व्हडले फातर सकयल येयल्ले की सुदैवान आमची घरा सायटीक उरल्या आनी जे गेले ते अख्खे शेतां पावत सगळे न्हंय पावत सकयल पावलेले आहात. आनी सेमली तशें हे आतां घडूं शकता आयज ना फाल्यां हे जे तेंचे वयले जर पळयले हे जे कितें केल्लें आहा ते पळयल्या जाल्यार त्या हिसपात हे आयज ना फाल्यां हे जावं शकता हे फाटले पिडयेक आमकां घातक ठरतले. आता जर पळयत जाल्यार पावस खंय तरी आतांच सुरू जाला. सो 1-1.5 म्हयनोच जाला की पावस सुरू जाल्यार जर 1.5 म्हयन्यान जर ही परिस्थिती आसत जाल्यार अजून पावसाचे 1.5 म्हयनो 1.5-2 म्हयने आसात. सो त्या जो पिरियड आसतलो तातूंत ह्या गांवाची कितें परिस्थिती आसतली आनी आतां जे ही लँडस्लायडींग जाता ही जे चर पडटात आनी माती व्हांवून वयता हाच्या फुडें हे आनीक वाडत वयतले. सो कितली माती इतली खंय वयतली आनी तेचे जावं शकता कितें गांवाचेर कसो परिणाम जातलो? गांवाचेर हेजो परिणाम जावं शकता की ही जी माती पयली आतां व्हांवून येयल्या हे पयल्या पावसाकच इतली माती व्हांवून येयल्या जाल्यार लोकांनी भिवनच ती शेतां करूंक ना की शेतां कशी करतले. ती माती व्हांवल्या परत ते शेत फुगलेले आहा सगळे आनी हेच्या फुडें ही शेतां आमकां बंद करची पडटली थंय करची हे तर हांव निश्चित सांगूं शकता. कारण हेंकां अजिबात हे मोपा एअरपोर्टार जे कितें उदक सोडप आनी कितें करप जे तेंचे चल्लेले आहा तेका अजिबात तेंचो सरकाराचो सुद्दां तेंकां भंय ना अजिबात तेंचेर कंट्रोल ना. कोणूच तेंकां जाप विचारूं शकना. आमी एक्टिविस्ट किंवा हे आमी जायते भशेन तेंच्या कानार हे घातलेले काय जायते भशेन हे आमी अशे खुबशे गोश्टी तेंकां दाखोवन दिल्या गव्हर्मेंटाक. आतां हेच्या फुडें तेजेर बंधन घालप हे सरकाराचेर आहा. कित पावत बंधन घालप लोकांक तेचो कितें त्रास जावपाक जायना. लोकांची शेती बाबा हेच्या फुडें आसा तशी चालू उरपाक जाय. हेच्या फुडें जी झाडां आहात तेंची तशी उरपाक जाय. हे जमनी तेंचे तशें उरपाक जाय. हे सरकारान ह्या एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्टार तेंकां हे सांगून हे खंय तरी आमचे स्टॉपीत करपाक जाय हे हांव तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक करता. थंयच्यान जेन्ना आमी फुडें सरले तेन्ना तुमी आतां पळोवपाक शकता की म्हाज्या रायट सायडीन ही जे मेजर लँडस्लायड जी आसा ती हांगा जाल्लेली आसा आनी ही मेजर लँडस्लायड जावन जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार एक 5 ते 6 मिटर जो आसा पळय ती लँडस्लायड जाल्लेली आसा आनी सारको चर पडला. एक 5 ते 6 मिटर इतलो खोल हो चर पडला आनी ही सगळी माती जी आसा ती व्हांवून सकयल गेला आनी सकयल पावला आनी हो जे आमकां हांगाल्यान दिसता तो सकयल मेरेन सेम इतल्याच व्हडलो चर पडिल्लो दिसता. आनी ही मेजर लँडस्लायड जी आसा ती आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा आनी
हांगा परिस्थिती अशी आसा की हांगाल्यान मनशाक न्हू जनावरांक सुद्दां वचपाक इतली वाट उरोंक ना अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा आनी हांगाल्यान सकयल वचप हे इतले कठीण जाल्लेले आसा की आमकां हांगा सकयल वचपाक वाट खंयच दिसना कारण दोनूय सायडीन जे झाडां आसात ती पडिल्ली आसात आनी ही मेजर लँडस्लायड जी आसा ती थंयच्यान फुडें सरल्या उपरांत आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा आनी जी ही लँडस्लायड जाला ह्या लँडस्लायडींतली माती जी आसा ती पुराय सकयल ह्याच वाटेन वचोन ती माती शेतान भरल्याचें आतां स्पश्ट जायत येयला कारण ही जे लँडस्लायड जी आमी पळयता ती मेजर लँडस्लायड हांगा दिश्टी पडटा आमकां. आता आमी जेन्ना वयर गेल्ले तेन्ना वयर पळोवन येयले की खंयच्या सायडीन लँडस्लायड जाला कितल्या प्रमाणात लँडस्लायड जाला तोच जो व्हळ आसा तेच जे उदक आसा ते आतां सकयल येता आनी तुमी पळोवपाक शकता जे ही दोनूय सायडीन हांगा व्हळानूय अजून माती आसा जे ही व्होंवन येयल्ली माती आसा ही माती जे एअरपोर्टाच्या गेटीच्या भितरल्यान येयला ताच्या उपरांत फुडें जे लँडस्लायडींग जालें ती माती येयल्ली आसा आनी ही दोनूय सायडीन माती अजून मेरेन व्हळान आसा आनी जेन्ना व्हडलें उदक येता तेन्ना हीच माती ती सकयल गांवांत पावला आनी ही जे हो व्हळ आसा जो तो थंयच्यानूच हांगा कंटिन्यू जाला आनी हो व्हळ हांगाल्यान व्हांवता जो तो हांगाल्यान फुडें त्या कासारवण्णे ह्या गांवान हो व्हळ पावता. हांव अशें म्हणटा स्टार्टींग हेंच्यांनी एअरपोर्ट करपाक हें घेतले जमीन घेतली तेन्ना सायनी घेतल्यो आनी जेची जमीन केली ताका प्रत्येकाक सर्वीस मेळटली म्हण सांगली ती तर कोणाक मेळोंक ना. एक जालें. दुसरें म्हणजे हे शेतांचे आमचे पाड घातले शाप कितेंच शेतांत उरोंक ना सगळी माती भरल्या फातर भरल्या भितर कांयच ना कांयच फायदो ना कांय शेती करूंक मेळना. गटार सोडले सकयल आनी सगळी माती येयली एअरपोर्टा वयले सगळे उदीक सकयल सोडले सगळ्याच गांवांनी गेले चानेला गेले हाये गेले आमच्या कासारवण्ण्याक भरपूरच येयले. आता ही माती भरला तुम्ही हो एक गणपती बुडयतात ही तळी तुमची फूल बुडल्या तो आनी शेतां कांयच फायदो ना तेचो आतां वर्साच्या वर्सा आमकां काडची पडटा ती आतां ताका लागून कितें तरी गव्हर्मेंटान आतां हेचेर विचार करपाचो. फाटी पावस पडलो तेन्ना हे मोपा एअरपोर्टाची माती येवन हांगा भरलेली 3 दीस हांगा हे पायपां ब्लॉक जाली माती येयली म्हणून आनी 3 दीस रस्त्या वयल्यान पाणी वयताले लोकांचे इतले हाल जाले पळय सांगता पूण हांगासर कोणीच पळोवंक ना. लास्टाक हांगाची आमची वॉर्ड नंबर 2 ची मेंबराचो मिस्टर विजय नायक हेणी आनी आमी मेळोन क्रेशरवालो अमित शेडगांवकर हांगा धंदो करता तो तेचे JCB हाडून हे पायपां उसकली तरी जायना जालें मागीर आमी सकयल उतरोवन ते हातीन काडले इतली रिस्क घेतली आमी मागीर हे हांगाचे उदीक सगळें देंवलें ह्या पायपांतल्यान हे एकूच पायप पयलीं चलताले आतां इतली पायपां चलता कितें आमी भितरले काडले तर हांगा कोणीच पळोवंक ना आनी काडल्या उपरांत मागीर मेंबर बी येवन पळयता. एका मेंबर आसले एका मेंबराचो हांगा वॉर्ड नंबर 2 ची रुशाली नायक हेचो मिस्टर आसलो आमच्या वांगडा तेणीच आमकां हेल्प केली सगळे आमी गांवांतल्यांनी केले पूण तशें पळयशें जाल्यार पंचायत हांगा येवंक ना आनी 3 दीस पळोवंकूच ना तेंच्यान कितें. आता ही खंयच्यान माती येयली म्हणटात माती तुमी? येयली मोपा एअरपोर्टा वयल्यान इतली वर्सां काय अशी माती केन्ना बरोवंकूच ना. खूब माती येवन हांगा सगळे गांवांतली धोरां चरता हांगा तर आयज सगळे हांगा माती भरली आनी चरोच नश्ट जाल्लो आसा तर आमी शेतकऱ्यांनी गोरवाकारांनी रेडकाकारांनी करपाचें कितें तर हे पंचायतीन पंचायत मेंबरान पंचायत मंडळान हे पळोवंक जाय आनी तो हेतून तेंच्या जे GMR कंपनी आहा तेंचे कडेन मांडूंक जाय न्हू तेंचे कडल्यान कितेंचे हें घेवंक जाय न्हू तर तशें आजून कितें जावंक ना. तर हेचो सरकारान आमच्या आमदारान हेची मातशी हे घेवपाची अशी आमची हे आसा मागणी आसा. आता विधानसभेचें अधिवेशन सुरू आहा सो तुमकां दिसता की तुमच्या आमदारान जावं विरोधी कोण जे आमदार आहात तेंच्यांनी खास करून तुमचो आमदार जो सरकार आहा तेणी विशय काडचो विरोधी आमदारांनी विशय काडचो विधानसभेत लोकांचे प्रश्न मांडचे दिसता तुमकां? हय आमकां खूब दिसता पूण तशें जावंक जाय न्हू प्रत्यक्षात तशें जायना. आतां कितले दीस जाले हांगा पळयात ही माती भरलेली आहा दिसता रस्त्या वयल्यान लोकांक दिसता जाल्यार हे मेंबरांक बी दिसना काय तेंच्यांनी हे घेवंक जाय न्हू. हां गांवाचे मेंबर तेंच्यांनी फुडें व्हरूंक जाय न्हू त्या आमदारा कडेन आमदारान अधिवेशनान व्हरूंक जाय. हां तर आयज तशें जावंक ना. हेचो सरकारान आमच्या मुख्यमंत्र्यान हेची हे दखल घेवपाची अशें आमकां दिसता. आमचो मुख्यमंत्री बरो आसा धडपण मुख्यमंत्री रक्षक घालता पूण कशें हांगासून तेच्या नजरेक पडोवंक जाय न्हू ते हांगासून पावोवंक जाय तेच्या कडेन न्हू
त्याच्या उपरांत तो घालतलो लक्ष. आमकां आतां अशें हें दिसता वयलें की आतां एअरपोर्ट जेन्ना काम चालू जालें तेन्नाच्यान वयल्यान जे पाणी येता आनी आतां पावसूय भरपूर लागता आनी थंय स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान ही माती येता, पाणया बरोबर सामकी माती येता आनी सगळे लोकांची शेतां ही पाणयेन मातयेन सामकी भरल्या, ताका लागून ती शेतां करूंक जायना तेंच्यान. आतां समजा अशीच जर परत परत माती वर्सान वर्सां येत रावली जाल्यार लोकांक मागीर कारणां मेळटात की ना माती आसा ताका लागून आमकां करूंक शेतां मेळना. तेजें मातशें कितें तरी लक्ष घालपाचो सरकारान, ते कितें तरी ते बंद करूंक शकता नाल्यार ते खंय ते विल्हेवाट लावंक शकता का उदकाची अशें मातशें पळोवपाचें अशी म्हाजी अपेक्षा आहा. म्हणजे ताका लागून फाल्यां हांवूय सांगूंक शकता लोकांक की तुमी हांव तुमकां हेल्प करूंक शकता, तुमी मातशी ती शेतां करा अशें म्हणून. आता तुम्ही पंच आसा, सो तुम्ही पंचायतीन हेच्या बद्दल सांगला जावं सरपंच जावं एज अ पंच म्हूण आनी पंचायत म्हूण ताचेर कितें एक्शन घेवपाची म्हणजे कितें हें आसा, इन प्रोसेस आसा काय कितें आसा, कितें पावला उपरांत? ते दीस मिटींग जाली ते दिसा हांवें ते हें केलां की आमी कितें तरी पंचायती थ्रू आमी करया म्हणून. पूण अशें कितें दिसता की मोठेपणान केल्ल्या भशेन अशें बी जेन्ना कोणी उलयता तेन्ना मातशें वायट दिसता की आमी कितें तरी करता ताका कोण तरी फाटी वडटा असं अशें म्हाका तरी दिसूंक दिसलें म्हाका की म्हाका अशें दिसलें की कोण तरी आमकां फाटी वडटा अशें. म्हणून म्हाज्या मते की आमी सगळ्यांनी मेळून तें करपाचें म्हणजे आमच्या गांवांक आमी सेफ करपाचो अशें म्हाका दिसता. सो आतां तुमकां एज अ पंचायत म्हणून तुमी कितें करपाचें थरयलां, जावं सरपंचान कितें करपाचें थरयलां, लेटर केला GMRक जावं सरकाराक, अशें कितें जालां? ते कितें म्हाज्या निदर्शनाक येवंक ना. आतां समजा तर आहलें जाल्यार ते तेंच्यांनी आमकां कळोवंक जालें, पूण आतां म्हाका अशें दिसता की पर्सनली म्हाका हो वॉर्ड म्हाका पडटा आनी हें उदक जर अशें येता म्हणटकीर तें हांव पर्सनली करपाक शकता, अशें करतलें हांव अशें सांगूंक शकता तुमकां. सो आतां जर तुमी पळयत जाल्यार आमच्या विधानसभेचें अधिवेशनूय सुरू आसा. सो ह्या अधिवेशनान प्रत्येक आमदार आपले विशय काडटा. सो तुमकां दिसता की हो विशय तुमच्या आमदारान तेचेर कितें तरी आवाज काडचो, कितें तरी काडचो म्हणजे काडटलो सर अशें दिसता. ते दिसा ते म्हटले दिसा अधिवेशनान की आमचे हे सायडीन उदक येता ताका लागून लोकांची घरांनी उदक गेल्या, शेतां भरल्या मातयेन अशें सांगलें तांणी. हें करतलो, प्रयत्न करतलो अशें दिसता. आता कासारवंड्यान कितें नेमकी परिस्थिती जाला ते आमदाराक खबर आसा काय तुमी आतां सांगतली काय कशें कितें आसा तेचेर? ती खबर आसा, आमी तांकां कळयल्या अशें उदक येयल्या माती येयल्या ती खबर आसा तांकां. सो तेचेर आतां ते आवाज काडटले, कितें तुमकां कितें आश्वासन दिलां तशें? सांगता म्हटलें आतां आजून मेरेन कितें आमच्या कासारवंड्याचें अशें नांव येवंक ना, पूण तशें निगळात बी म्हटलें म्हणून तशें हेवटेचेच आहा न्हू ते सगळे पेडण्याचेच सांगले. आता हे सगळें पळयतकीर तुमकां दिसतलें हे सगळें जाता आनी हाचेर कोणाचोच लक्ष कसो ना. हनुमान आरोसकर आणि युनियन ऑफ इंडिया हांच्या केशीचो निकाल आयिल्लो तेन्ना तातूंत सुप्रीम कोर्टान कांय म्हत्वाच्यो अटी घातिल्ल्यो, कांय गजाली इसितल्यो उखलून धरिल्ल्यो. आता तातूंतली एक म्हळ्यार जेन्ना पावसाचें उदक साठटले तेन्ना गांवांनी उटंगार येवचो न्ही हाची कंपनीन जतनाय घेवची म्हूण कोर्टान स्पश्ट केल्लें. मात ते आतां सगळेच जाण विसरल्यात. वाठारांतले सैमीक झरे सांबाळून ठेवचे अशेंय म्हणिल्लें, मात ते सगळेच खुटाळ्याक बांदला. आमी सकाळ सावन ही माती खंयच्यान येयली ताचो शोध लायत आमी मोपा एअरपोर्टाचे गेटी मेरेन पावले. जेन्ना आमी मोपा एअरपोर्टाच्या गेटी मेरेन पावले तेन्ना आमकां कळ्ळां की मोपा एअरपोर्टा वयलें उदक जें आसा तें एका वेन ह्या सायडीन सोडिल्लें आसा आनी तातूंतल्यान तें उदक अशें येयलें आनी तें उदक अशें येयल्या कारणान व्हडली लँडस्लायड जाला दोंगरा वयल्यान आनी ती दोंगरा वयली सगळी माती येवन कासारवंडे ह्या गांवांत फूल शेतान भरलेली आसा. आतां ही तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की कितल्या प्रमाणात हांगा माती भरला, तशीच ह्या सायडीनूय शेत आसा थंयसरूय मोठ्या प्रमाणात माती भरला. आतां जेन्ना आमी हांगाल्या थळाव्या लोकां कडेन उलयले तेन्ना लोक आमकां सांगतात की एअरपोर्टाचें जें उदक आसा तें ह्या सायडीन सोडलां आनी हाच्या पयलीं केन्नाच अशी माती येवंक नासली, तर फर्स्ट टायम अशी माती येयला आनी आमी वचोन पळयलें की कशा पद्दतीचें लँडस्लायडींग जालां. आतां हातूंतल्यान जेन्ना आमी थळावी पंच आसा तिच्या कडेन उलयले, लोकां कडेन उलयले तेन्ना लोकांची एकूच मागणी आसा की सरकारान आनी आमदारान, जो स्थानीक आमदार आसा ताणेंनूय हो इशू आतां विधानसभेन काडचो आनी सरकारान ताचेर कितें तरी ताका आश्वासन दिवचें आनी हो जो विशय आसा तो सुटावो करचो. आमी पळयता की कांय वर्सां फाटीं जेन्ना आमी पळयलें की उगव्याय अशीच परिस्थिती जाल्ली, उगव्या इतल्या मोठ्या प्रमाणात लँडस्लायडींग जाल्लें आनी लोकांच्या शेतांनी घरांनी पासून माती पाविल्ली, पूण ताची आजून लुकसाण भरपाय जी आसा
ती त्या लोकांक मेळोंक ना। आणि दुसऱ्या वाटेन आता एअरपोर्टा वयल्यान दुसऱ्या गांवांनी उदक सोडपाक सुरू केला। लास्ट इयर तांच्यांनी सोडिल्ले ते निगळा ह्या गांवांत। निगळा ह्या वर्सा मोठ्या प्रमाणात उदीक सोडला आणि ह्या प्रमाणात चड पवनूचें उदीक सोडला ते कासारवण्या ह्या सायडीन सोडला आणि कासारवण्या ही परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळटा। आता ह्या नेमके परिस्थिती आमी लोकां मुखार हाडला आणि ही परिस्थिती सगळी लोकां मुखार हाडल्या उपरांत आता हाचेर सरकार कितें निर्णय घेतलो काय मोपाचे उगव्याचे लोक जे आसात फाटली 3-4 वर्सां तांकां अजून कांयच लुकसाण भरपाई मेळोंक ना तशीच परिस्थिती कासारवण्याच्या लोकांची जातली काय तेंची शेतां आनी भाटां जी आतां पुरल्यात ती केन्नाच परतून तातूंतली माती काडप सरकाराक शक्य जावचें ना काय अशीच परिस्थिती खंय तरी सद्याच्या मनान तरी आमकां दिश्टी पडटा।